प्रितीच्या मोगाल भावां भयणीनो, 2019 ह्या वर्साक रिडेम्पटोरिस्ट संस्था अशें चिंतूंक लागली की सगळ्या तरणाट्यांक जे एशियाचे आसात तांकां एक यूथ गॅदरींग करुया. आनी हे यूथ गॅदरींग करपाक इंडोनेशिया ह्या देशांतलो एक आयलंड वेचून काडलो. आयलंडाचें नांव जावन आसा सुंबा. ह्या आयलंडाचेर हे गॅदरींग करूंक सुमार 300 युथाक वेचून काडले. आनी ही तयारी करूंक थंय गेल्लो आसतना थंय कितें घडलेलें तें हांव तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. पयले सुवातेर हो आयलंड बरोच रिमोट जावन आसा, पयस जावन आसा. त्या आयलंडाचेर फकत दिसाचे 2 फ्लायटी देंवतात आनी चडटात. जरी तर त्यो फ्लायटी घेवंक घडना वा चुकल्यो जाल्यार बोट घेवन ह्या आयलंडाचेर वचोंक सुमार 3 ते 4 दीस लागतात. आनी इतलो पयस आसतना आयलंड तांकां फॅसिलिटीज ह्या आयलंडाचेर उणी आसात. फकत तांचे शारां आसात वा गांव आसात, मेन सेंटर आसात, थंयसर तांकां इलेक्ट्रिसिटी फावो जाता. दुसऱ्या तांच्या गांवांनी इलेक्ट्रिसिटी ना, पूण गोडेक सोलार पॅनल आसा जाल्यार तांचेर ते आपले दिसपटी जिवीत चलयतात. आनी अशें वचून दुसऱ्या दिसाक आमची एक जमात एकठांय जाली. ह्या गांवचो लोक थंयसर एकठांय जालोलो आनी हे यूथ गॅदरींग कशे भाशेन करतली ताचेर भासाभास. आमचे फिरगोजांनी जेन्ना लोक एकठांय जाता तसलो लोक न्हय, सगळेच भाशेचो लोक. तांचे मदें तरणाटीं आसलीं, जाणटीं आसलीं, वाडलेलीं आसात थंय बरीं शिकप आसलेलीं आसलीं, आनी थोडीं आसात तांकां शिकप पासून आसूंक ना. पूण ही मिटींग जावचे आदीं तांणी तांचे मदें जमात घेवन जायत्यो वस्तू थाऱ्याक घातलेल्यो. थोड्यांक तांणी विचून काडलेली कशे भाशेन सेवा धर्माची ती तयारी करतली. थोडीं जाणां जांकां शिकप नासलें तरी पूण आपले हात बोट घालूंक फुडें सरलोलीं, तांचो वावर कितें काय. इतलीं भुरगीं ह्या आमच्या आयलंडार येतात म्हणटच तांकां जेवण दिवंक जाय, तांचे जेवणाची तयारी करूंक जाय. म्हणटच त्या गांवांत चोडूय पिकोना. आनी त्या दिसाक तावन तांकां खबर मेवलेली आनी त्या दिसाक मेरेन दर एका दिसाक दर एक घराबो आपल्या दोणांत हात घालून एक मूठभर तांदूळ काडून कुशीन दवरतालो. दे वर कलेक्टींग रायस फॉर द गॅदरींग. थोड्यांनी आपल्या पोरसान आसतात ते जनावरांक पाळूंक सुरू केलेले. एक ल्हानसो गांव थंयसर तांणी तांकां एग्स व तांतयां एकठांय करूंक सुरू केलेली. थोडो लोक आसलेलो, जाणार आसलेलो, ऑफिशियल्स आसलेले, कशे भाशेन तांची बंदोबस्त आमी करतली, ट्रान्सपोर्ट कशी करतली ते पयशे एकठांय करूंक लागताले. थोडो लोक असो आसलेलो थंयसर व्हडले व्हडले सेंटर्स नात, म्हणटच गांवांत वचून कोणा लागीं घडटा ह्या भुरग्यांक आपल्या घरांत दवरूंक तांणी तसली तयारी केलेली. आनी पयलेच फावट मोगाळ भाव भयणीनो, एक सगळी क्रिस्ती सभा कशे भाशेन वावुरता हें हांवें पळयलें. आमच्या गोंयच्या प्रांतान आमी गर्वान म्हणटा आमचो भावार्थ 300 व 400 व 500 वर्सांचो. हो भावार्थ दिसपटी आमी पाळीत आयलेली आसा. हो भावार्थ क्रिस्ती धर्म आमी दिसान दीस आमच्या फिरगोजांनी, आमच्या गांवांनी आमी पाळटा. आमच्यो फिरगोज्यो जश्यो वावुरतात तसल्यो तांच्यो फिरगोजो नात. तांकां झाडां पोंदाक वो बेश्टे एके खोपटीन तांकां मिसाचें बलिदान मेवता. तरी आसतना एक उर्बेवंत पवित्र सभा तांचे मदें. आमचे मदें असली पवित्र सभा आसा काय? आसा जायत्या जाग्याचेर मोगाळ भाव भयणीनो. पूण तरी पूण आमचे मदें कितें घडटा तें सोबे माजार आमकां खबर आसा. पवित्र सभाची पयली खुणा आनी मुखेल खुणा जावन आसा ती म्हणल्यार एकचार आमचे मदें. आयज आमचे मदें एकचार आसा काय हो प्रश्न आमी आमकांच विचारूंक गरज. हो आमचे मदें दुस्पोट पडलेलो आसा. तुमच्याच गांवांत तुमच्याच घराब्यान घडटा ते विचारात. आमचे मदें जाती खातीक लागून दुस्पोट जालोलो आसा काय? आर वी डिवायडेड ऑन द लायन्स ऑफ कास्ट? कोण गरीब आसा, कोण गिरेस्त आसा, तांचे मदें अंतर आसा काय? जो गरीब आसा ताका आपलो ताळो, आपलो आवाज उठावंकूच मेवना.
जायते पावटी जांचे आस्तीक मनीस आसात तेच राजवटकी भाशेन चलयतात कशे. ह्या दिसांनी आमच्या फिरगोजांनी PPCचे वेंचणुकी जातात आसतल्यो आनी थंयसर तुमकां दिश्टी पडटलें कोणाक वेंचून काडूंक जाय. जाणवाय आसलेलो, भावार्थ आसलेलो मनीस वो पदवी आसलेलो, शिकप आसलेलो मनीस. जेन्ना पवित्र सोबेची वेंचणुकी जातात तेन्ना भावार्थाचे, बरे देखीचे, बरे स्वभावाचे मनीस काडूंक जाय हें आमकां सांगलेलें आसा. न्हय आस्तीक न्हय गरीब मदें तांचें अंतर करप. फुडें वचून आमचे मदें अंतर जायते भाशेनी जाल्ली आसा. कोण पातकी, ताच्या जिवितान इतलें पातक आसा आनी कोण बरो. हो हक आमकां कोणें दिलो काय? असले डिविजन आमचे मदें आसूंक, असले अंतर आमचे मदें आसूंक एक कातोलीक पवित्र सोबेक सोबता काय? पयले सुवातेर मोगाळ भावमयणो आमी उगडास धरूंक जाय तो म्हणल्यार ही पवित्र सोबा देवान घडलेली आनी देवान घडलेली म्हणटच देव तिका सांबाळटा. दर एक आमी क्रिस्तांव, दर एक मनीस ह्या संवसारांत जियेता तो जावन आसा देवाची रचना आनी देवान आमकां सगल्यांक आपल्या सारकेरी रचलेली आसात म्हणटच सगल्यांक आमकां एकूच दर्जो जावन आसा. वी ऑल हॅव द इक्वल डिग्निटी. जर जावं तो क्रिस्तांव, जावं त्या दुसऱ्या धर्माचो, जावं तो आस्तीक मनीस, जावं तो गरीब मनीस, वो खंयचेय जातीचो जावं जी जात आमच्या संवसारांत मनशान घडलेली आसा, सगळ्या मनशांक एकूच दर्जो देव दिता कित्याक आमी ताची भुरगीं जावन आसात. दुसरे सुवातेर मोगाळ बांबरिनो आमी एक कातोलीक पवित्र सभा, जेजू आमचे मस्तक आनी आमी ताची कूड. आनी जशे भाशेन एक एक कुडीचें मस्तक एक एक कुडीचे सांद्यान म्हणूंक जायना हांव वेगळो म्हणून, कित्याक ते कुडीक चलूंक जाय जाल्यार, जियोंक जाय जाल्यार सगळ्या सांद्याची एक सारकी गरज आसा. तेच परी हे पवित्र सोबेक आमकां सगल्यांची एक कुडीचे सांदे कशे तिका गरज आसा. आनी अशें जाल्लें आसतना आमच्यान म्हणूंक जायना तांचें तांकां पळोवन दी, आमचें आमी पळोवन घेतले हांव. वो पादविकाराचे पादविकाराक पळोवन दी, आमी आमचें पळोवन घेतले हांव. ना मोगाळ भावमयणो, अशें घडटा तेन्ना आमचे मदें ही पवित्र सोबा तुटून ताचे पिसोड जातात. तिसरे सुवातेर मोगाळ भावमयणो जशें हांवें ते आयलंडाचेर पळयलेलें, दर एक मनीस आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन फुडें येवन वावरूंक फुडें सोदतालो आनी प्रयत्न करतालो. हें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणें. कित्याक पवित्र आत्मा दर एकल्याक ताच्या स्वभावा वरवीं आनी ताच्या आपोवण्या वरवीं आपलीं तत्वां दिता आनी हे तत्वां वरवीं हे मनीस ती मानून घेवंक हे पवित्र सोबेन आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन ह्या पवित्र आत्म्याचो वावर फुडें व्हरूंक मुखार सोदतात. आनी तेंच आमच्या जिवितांत आसा मोगाळ भावमयणो. दर एकल्याक आमकां पवित्र आत्म्यान देण्यांनी बोललेलीं आसात. हे पवित्र आत्म्याचें उलो आमच्या कानार पडटा. आमकां कशे भाशेन मिसळ जावंक जाय जेजूच्या मिसावांक हो आमकां उलो आमच्या काळजान देवान घातलेलो आसा. ह्या काळजाचेर फातर दवरून तो कुशीन दवरूंक आमच्यान जायना, कित्याक देवाचो उलो तो आनी देवाच्या उल्याक आमी जाप दिवंक जाय, कित्याक आमी ताची भुरगीं जावन आसात. आनी तर मोगाळ भावमयणो आयज आमी हांगासर आसतना तुकाच हो प्रश्न विचार. आयज म्हजे फिरगोजेन, म्हजे पवित्र सभेन गोंयच्या प्रांतान हांव फुडें सरूंक कित्याक फाटीं रावलो? आयज म्हज्या गोंयच्या प्रांतान हे म्हजे पवित्र सभेन म्हाका कसल्या कारणाक लागून पयस रावंक जाता काय? वो जरी तर तूं वावर कोत्ता जाल्यार, जरी तर हे पवित्र सभा एकठांय करूंक सोदता जाल्यार तुकाच शाबासकी दी आनी देवाक आर्गां दी, कित्याक हो पवित्र आत्मो तुज्या जिवितांत जियेता आनी तुज्या जिविता वरवीं हे पवित्र सोबेंत जियेता. आयज शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा की हें देव मंदीर मोडटलें, फातर फातराचेर उरचो ना. आनी लोक म्हणटा ताका हें केन्ना घडोवन येतलें? तो म्हणटा तुमचे मदें खुणां आसतल्यो आनी खुणां कसल्यो? दुस्पट घालपाच्यो खुणां. जरी तर आमच्या फिरगोजांनी आनी आमच्या समाजान, आमच्या फामिलीन ह्यो खुणां घडटात जाल्यार आमकां ही चेतावणी जावन आसा. अशें घडटा जाल्यार, ह्यो दुस्पट घालपाच्यो खुणां घडटा जाल्यार आमची पवित्र सभा आकांताक सांपडलेली आसा आनी तिका वाटावंक जाय जाल्यार दर एकल्याक आमी फुडें सरूंक जाय. देवाचेर विस्वास दवरून आमकां दोशी कोत्तात त्यो वस्तू कुशीन काडून उडोवंक. तर प्रितीच्या मोगाळ भावमयणो, जायते गोवाचे कोणे
एकठांय जावन पिसोळ जावन एक उंडो तयार जाता आनी त्या उंड्या वरवीं ह्या आल्ताराचेर जेजू आमच्या जिवितांत भितर सरतलो. हो खरो जेजू आमच्या काळजांत भितर सरता, आमच्या जिवितांत भितर सरता. तोच जेजू जाचे आमी कुडीचे सांदे जावन आसात. ह्या जेजूक आमी आयज सेवताना आमचें मागणें इतलेंच जावन दी, सायबा तुजी पवित्र सोबा जिवी दवरूंक आमकां आदार दी आनी तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी जी आमच्या काळजांत आसात ती देणी वापरून हे पवित्र सोबेचे खरे वांगडी जावंक आमकां नेमून दी. जोरी तर हे आमी काळजांतावन मागणें कोत्तेली आनी काळजांतावन हे पवित्र सोबेचे जिवे सांदे जावंक आमी पावतली. ही पवित्र सोबा केन्नाच दोशी जावची ना. हेंच आमचें मागणें ह्या मिसाच्या बलिदानांत जावं दी. आमेन.